जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यांत तानेल्यांत भुकेल्यांत तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकार म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयचे दिसाचो विशय जेरेमियासाच्या पुस्तकांत 29 वर 11, 12, 13 वड। तर आमी हे देवाचें उतर आयकुया, देवाचे उतराची सोजमणी घेवया, देवाच्या उतराचेर आमी थोडोसो वेळ नियाळ करुया आनी आमच्या जिवितांत हे देवाचें उतर लावन घेवया। तर जेरेमियासाच्या पुस्तक 29 वर 11, 12, 13 सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो। ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोश्ट हाडपाची न्हय। ही येवजण तुमकां बोरवाशान भरलोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता। तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलों। तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलों। सगल्या काळजान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार। देवाचें उतर आमकां हे वेळार सांगता। आनीक हे वेळार आमी हे जाणा जावन घेवया। काय बरो जेरेमियासाच्या पुस्तकांत आमकां ही शिकवण दिल्या। सर्वेस्पर बाप आमकां म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो। ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोश्ट हाडपाची न्हय। तर म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो, सर्वेस्पर बाप आमकां शांती वयर उलयता। आनीक आमचो देव शांतीचो देव, नोश्ट हाडपाचो न्हय। तर ही शांती जी बापाशी आसा ती शांती तो दिवंक आमकां तो हे वेळार आशिर्वादान आमकां भरूंक सोदता। आनीक ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नोश्ट हाडपाची न्हय। ही येवजण तुमकां बोरवाशान भरलोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता। तर जेन्ना आमकां शांती मेवता तेन्ना ही शांती आमकां बरो फुडार करूंक आमकां एक सांगात दिता, एक सांबाळ करता। तर ही देवाची शांती आमी जण एकल्यान घेवंक गरजेची। आनीक हे वेळार आमी तीच देवाची शांती आमी घेवया। आनी ही शांती कशे तरेन येतली, तर जेन्ना हें सगलें आमी आमचें जिवितांत जें कितें आसा वायट तें सगलें सोडून आमी देवाशी परत येवन देवाशी आमी बसून देवाक आमी उलो मारून देवाक आमी प्रार्थना करून आनी देवाचो उगडास सदांकाळ आमी करून ते वेळार आमकां ही शांती मेळटली। कित्याक देव जावन आसा शांतीचो। आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो, देव म्हणटा, तुमी म्हजेशी येवन म्हाका उलो मारतात आनी प्रार्थना करतात तेन्ना हांव तुमचें आयकतलों। तर हांगासर एक ही प्रॉमीस ही देवान सर्वेस्परान केल्ली आसा। जेन्ना आमी जण एकलीं देवाशी वेतेलीं, देवाच्या पांयाशी आमी बसतलीं, देवाक आमी प्रार्थना करतलीं, देवाक आमी उलो मारतलीं, तेन्ना देव आमचें मागणें आयकतलो, प्रार्थना आमचें आयकतलो। तर ही आमची मागणी, आमची प्रार्थना, आमचो उलो, आमचो ताडो देव आयकतलो म्हणटा। तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलों। आनीक जेन्ना आमी सोदता जाल्यार आमी वयल्या वयर आमी सोदून कसलोच फायदो ना। आमच्या काळजांतल्यान सर्वेस्पराक सोदूंक जाय। आनी जेन्ना आमच्या काळजांतल्यान आमी सर्वेस्पराक सोदतलीं, सर्वेस्पर बाप आमकां मेळटलो। तर आमी हें चिंतूंक जाय की आमकां बापाची गरज आसा,
सर्वेस्पराची गरज आसा आणि आमकां बाप खंय मेळटा हे पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. तर आमी काळजांतान हें पवित्र पुस्तक उक्तें करूंक जाय. हे जे पवित्र पुस्तकांत बरयलां ताच्या उतरां दर एक उतराचेर आमी नियाळ करूंक जाय आनीक देवाच्या ह्या उतराची आमी सोजमणी घेवंक जाय. तेन्ना सर्वेस्पर बाप आमकां मेळटलो. तो प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे वेळार सर्वेस्पर म्हणटा, तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सगल्या काळजान म्हाका सोदून येशात जाल्यार. तो प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमची काळजां आमी उक्ती करून आमी देवाक सोदूंक जाय. आमी सर्वेस्पराक सोदूंक जाय आनी काळजांतान ताका आमी सोदूंक जाय. आनी जेन्ना आमी काळजांतान ताका सोदतलीं सर्वेस्पर बाप आमकां मेळटलो. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, पयल्या सुवातेर आमी हें पवित्र पुस्तक उक्तें करून आमी हें पवित्र पुस्तकाचें उतर वाचूंक जाय, देवाचें उतर वाचूंक जाय. तेन्नाच देव आमच्या भितर येतलो आनी आमकां तो देव मेवतलो. बेश्टें मागणें केलें, बेश्टें एक रोजार केलें, देवाक बेश्टो एक उलो मारलो जाल्यार देव केन्नाच येवचो ना. तर तुज्या भितर जण एकल्याच्या भितर हें देवाचें उतर आसूंक गरजेचें. आनी जेन्ना देवाचें उतर जण एकल्याच्या भितर आसता तेन्ना देव सर्वेस्पर बाप आमचे भितर जण एकल्याच्या भितर येवन ठिकाण करता आनी तेन्ना आमकां सर्वेस्पर बाप पवित्र आत्मा आमकां मेळटा. कित्याक ह्या वळीन सर्वेस्परान आमकां म्हणलेलें आसा, तुमी म्हाका सोदतात तेन्ना हांव तुमकां मेळटलो. सगल्या काळजांतान म्हाका सोदूंक येशात जाल्यार. तर आमी हें सगलें काळीज आमी देवाक भेटोवया, देवाक दिवया आनी जे ताणें येवजण आमचे सवे मांडल्यात, ती येवजण आमच्या जिवितान घडोवन येवंक आमी ताका हें काळीज उक्तें करुया आनी काळजांतान आमी देवाक उलो मारून ही प्रार्थना आमी करुया, मागणी आमी करुया आनी एका दिसाक देव जरूर आमचे मागणें आयकतलो. आनीक देवाक आमी भितर घेवया. जेन्ना हें पवित्र पुस्तक आमी वाचतलीं, हें देवाचें उतर आमी वाचतलीं, तेन्ना देव आमचे भितर येवन ठिकाण करून रावतलो. तो प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणांनो, हो आसलो आयच्या दिसाचो विशय. हे जेरेमियासाच्या पुस्तकान 29:29 वर 11, 12, 13 वड. तर तुमी हें पवित्र पुस्तक वाचचें आनीक हें पवित्र पुस्तकान जें कितें बरयलां ताच्या उतरांचेर आमी जण एकल्यान नियाळ करचें. आनी जो कोण हो व्हिडिओ पळयतात, हो व्हिडिओ तुमी तुमच्या इश्टांक, तुमच्या सोयऱ्यां शेजाऱ्यांक शेअर करात. देवाचें उतर तें चारय कोनशांनी परगट जावं दी. तुमकांय ती संदी दिल्ली आसा देवाचें उतर परगट करूंक. आनी जेन्ना तुमी हें उतर तुमी दुसऱ्याक वांट्टेलीं, दुसऱ्याक दितेलीं, तांच्या जिवितांत ती बदलणी येतली. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सोत वाट आनीक जिवीत. तेंच तांकां सोत वाट आनीक जिवीत तांकां फावो जातलें. आनी जी कोण हे वेळार म्हजो हो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान म्हजो हो व्हिडिओ सोंपयतां.